थिंगसर दोग जाण मेंबर आहात किती केलं तुम्ही मिनिस्टरांना? आमी सगळ्या मिनिस्टरांक एक सोविनियर म्हण दिता की आमी तांचे कडेन सगळ्या MLAजां कडेन आमी गेल्ली आनी आमी तांकां विनंती केल्ली की आमच्या गोंयांतलो कोळसो बंद करात म्हण. कित्याक तो आमी जाणा आमी स्टडी केले ते भाशेन तो 137 मिलियन टन्स गोंयांतल्यान वचपाचो आसा. सद्याक तो 12 मिलियन टन्साचेर आनी आमकां इतली दुयेंसांतल्यान आमकां इतले त्रास भोगचे पडटा. सो आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हे फकत कोळशा लागून म्हूण आमकां सगळे डॉक्युमेंट सांगता. सो ताका लागून आमी तेमचे कडेन 40 जाणां कडेन फाटल्या बांद 1 म्हयन्या मध्ये आमी तांकां मेळ्ळी आनी तेणी आमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलें की आमी गोंयांतल्यान कोळसो बंद करतले म्हणून. सो हे विश्वासान आमी तांकां थँक्यू म्हणपाक, कित्याक कोळसो बंद केलो म्हणटकच मागीर कोळसो आसचो ना न्ही. सो ताका लागून तेंचे उगडास की 40 जाणांनी आमच्या गोंयांत कोळसो बंद केलो म्हूण तांकां आमी सोविनियर दिता. कित्याक तांकां प्रेज करूंक जाय न्ही आमी. सोविनियर म्हणल्यार कितें कोळसो दिता तुमी तांकां? हय, म्हळ्यार तो उगडासाक मागीर तो उगडासाक तेमी कितें कोळसो बंद केल्लो गोंयांत 2020-22 म्हूण आनी ह्या 40 जाणांनी बंद केलो म्हूण हो उगडासाक आमी सोविनियर दिताले तांकां. आतां सद्या आमकां 4 मेळ्ळे, 4 जाणांनी घेतले. ओके, आनी हो 5वो मेळ्ळे. युरिया लेमाव, वेन्झी वियगस, मागीर धेलायला लोबो आनी विजय सरदेसाय. रुलिंग एमएलएन कोण घेऊन ना? निलेश ना मेळो ना आमकां ते. निलेश काब्रालान घेवं ना. घेतला, उगडला आनी परतो दिला. म्हणल्यार आपण आपल्या आसा म्हण सांगला कोण.